आम्ही सध्या असा बस स्टँडाच्या लागींच जो मल्टी लेवल पार्किंग असा जय जेटी असा ट्युरिस्ट जेटी असा जय हांगासून बोटीचे त्याच्या फुडल्यान एक मल्टी लेवल पार्किंग असा थंयसर एक बस स्टॉप बांधला. आयची आमची ही स्पेशल स्टोरी असा. बस स्टॉप जेन्ना म्हणटा तेन्ना कशे रितीन हे स्मार्ट सिटींतले ओवर स्मार्ट बस स्टॉप असा ते दाखोवपाचो प्रयत्न करता. हो असा बस स्टँड नंबर 1 जेन्ना तुमी हांगासर एंटर जाता इन स्मार्ट सिटी. आनी एक सांगचें म्हळ्यार हांगासर हांवें केन्नाच पळोवंक ना की बसी राविल्ल्यो किंवा हांगासर लोक राविल्ले बशी खातीर, कारण रोखडोच हांगासर एक बस स्टँड आसा जो म्हाका दिसता 100 मिटराचेर आसा आनी ताजे उपरांत हो फर्स्ट बस स्टॉप आसा. हाजी टॅक्निकल ज्यो गोश्टी आसा बस स्टॉपाच्यो ताजेर आमी फुडल्या बस स्टॉपाचेर उलया, कारण सगळे बस स्टँड सेमूच आसा, हे तशाच तरेन बांदल्या. बट हो पयसो जनतेचो वयता. इतल्या कोटींनी रुपया जो मोडटात खंयच्या बस स्टँडाक, म्हणजे हांव सगळ्या बस स्टँडांचेर उलयता, किंवा जे लाखांनी रुपया मोडटात ते पयशे जनतेचे आसा आनी ते जनते खातीर बरे तरेन वापर जावपाक जाय आशिल्ले. हाजे डिझायना बद्दल किंवा बाकीच्या गोश्टीं बद्दल उलोवया, पूण हांगासर खरेंच गरज आसा काय ह्या बस स्टॉपाक, काय जस्ट खंयचे तरी कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो मेळपाक जाय म्हणून हे बस स्टॉप जाता तितले नंबरान चड घालपाचो प्रयत्न केला. हाजेर एक बारीकशी स्टोरी आमी करता. सो हो बस स्टॉप जो पळया, जो सायडीक आसा मल्टी लेवल पार्किंगाच्या सायडीक, हाजो फायदो कोणाक जातलो? हांगासर काय कोण रावना, तेच्या फुडें वयल्यान गाडयो अबश्यो पार्क करतात आनी पार्क करतना दिश्टी पडटा. सो मोठो एक प्रश्न आसा की हो बस स्टॉप कोणाक यूज जातलो? आमी सध्या आसा कला अकादमी कडेन, कला अकादमी जंक्शन जे आसा थंयसर, आनी म्हाज्या फाटल्यान हो बस स्टँड दिश्टी पडटा तुमकां. आनी हो परत एक फावट स्मार्ट बस स्टँड, ओवर स्मार्ट बस स्टँड म्हणू शकता आमी, जो डिझायन केल्लो आसा, जो स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन जे आसा तांच्यांनी. आनी कांय खास गजाली आसा ह्या बस स्टॉपाच्यो पळोवपाक सारक्यो, म्हळ्यार ताजेर प्लॅन एंड ताजेर प्रॉपर मॅप आसा जो बसीचो रूट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सांगता. बट म्हाका दिसता गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना गोंयान मॉडरेट किंवा हेवी रेनफॉल जावपाची शक्यता खूब आसता आनी ते टायमार सगळे जाण शेडीन येवन रावतात. ही शेड खूब फावटी आमी पळयला की गांवचे बस स्टँड आसा किंवा बाकीचे बस स्टँड तेन्ना वावजड मारतात. ती वावजड मारपाक जायना म्हणून एक एकदां तांकां शिल्ड आसता फाटल्यान, ती हांगासर खंय तरी गायब दिश्टी पडटा. फाल्यां पावस येयलो जाल्यार हांगासर कितले लोक जातले आनी कितले लोकांक पावसांतल्यान संरक्षण मेळटलें, हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. जाणी डिझायन केला तांणी कितें चिंतून डिझायन केला तें मात्र एक मोठो प्रश्नचिन्ह हांगासर उबो जाता. तिसरी गोश्ट, हांगासर बसपा खातीर तुमी पळोवंक शकता फुडें येवन, हांगासर बसपा खातीर अशें दिसता की हे बसपा खातीर केल्ली आसा पायपां. ह्या पायपाचेर कितले वगत लोक एकटो बसपाक शकता हे एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. पयलीं बांकडे आसताले हांगासर बसपाक, जे बेंचीस आसताले ताजेर बरे तरेन बसोंक गावताले. टायम कितें आसा गोंयान, किंवा खास करून आमी जेन्ना गोंयान बसीज म्हणटा तेन्ना तांचो टायमींग सारको नेमको नासता. बसीज येवपाक एकदां कळाव जाता, एकदां बसी नासता आसता, तर एकदां 15 मिनटां 20 मिनटां सुद्दां बसचें पडटा. पूण हे पळयल्यार, हे जर बसपाक केला जाल्यार ते पळयल्यार अशें दिश्टी पडटा की हांगासर 2 मिनटां सुद्दां बरे तरेन बसोंक शकचो ना. स्मार्ट सिटी स्वताच्यो बसी आपूण म्हणजे ज्यो कदंबा ज्यो आसा त्यो स्वताच्यो कदंबा, स्मार्ट कदंबा सुद्दां हांगासर घालतले अशें म्हणटा. पूण तरी आसतना प्रायवेट बसीस सुद्दां चलतल्यो. सो तेंच्या खातीर जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांगासर बसपाची वेवस्था तितली खास आसा अशी दिश्टी पडना. ओवरऑल सांगपाचो इतलें तात्पर्य की इतले पयशे जे मोडटा तांच्यांनी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की डिझायन गोंया खातीर करपाक जाय, गोंयकारांक खातीर करची गरज आसा. दुसरी गोश्ट की डिझायन करतना खुबश्यो गोश्टी विचार करपाक जाय आशिल्लो, गोंयकारांक जे सुविधा बरी जाता, बरी पडटा तातूंत. आनी अशा जाग्याचेर बस स्टँड घालपाक जायना. हो बस स्टँड पयलीं आशिल्लो थंयसरूच आसा. बाकीचे थोडे बस स्टँड आसा जंय गरज नासतना आमी बस स्टँड तांच्यांनी इन्स्टॉल केले आसा. ते पयशे ऑलरेडी जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका पे जाले आसतले किंवा करपाचे आसतले. हे कोणाच्या बोल्सांतले वयतले हो विचार करपाची गरज आसा. आमी कला अकादमीचे मातशे आयल्यान पावल्ले आसा आनी हांगासर आमकां 2 बस स्टॉप दिश्टी पडटा. आमी कांय जाणां कडेन विचारले तेन्ना कांय गोश्टी आमकां ज्यो आयकपाक आयल्यो त्यो तुमकां सांगता की हो बस स्टँड जो आसा तो पयलीं डिझायन केल्लो आनी मागीर आतां हो न्यू बस स्टँड डिझायन केल्या. तुमी फरक पळोवपाक शकता. बट जे न्यू केला तातूंत तरी म्हाका दिसता की जेन्ना पावस येतलो, वावजड मारतले तेन्ना भिजपाचे जे प्रकार आहा ते चड जातले बस स्टॉपार रावत सुद्दां जाल्यार. दुसरी गोश्ट, जे बेंच जे आसपाक जाय आशिल्ले ते परत एकदां तेजेरूच येता. जे बसपा खातीर जी वेवस्था बरी आसपाक जाय आशिल्ली ती हांगासर दिश्टी पडना. दुसरी गोश्ट, तितलेच पयशे लागतले आसले बसपाची वेवस्था केल्लो जाल्यार. तिसरी गोश्ट जी आसा ती म्हळ्यार जागो. म्हाका दिसता हांगासर हांवें तरी खूब कमी लोकांक पयल्या बसीचेर चडटाना किंवा हांगासर रावतना, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या जाग्याचेर बस स्टॉप गरज आशिल्लो काय? इनफॅक्ट कला अकादमी जी आसा, कला अकादमी कडेन लोक खुबशे जाण येवन रावता. तेच्या दारान
जेन्ना पणजे बस स्टँडार वयता तेन्ना पणजेच्या, पूण थंयसर एकूय बस स्टँड दिश्टी पडना. सो हे डिझायन करतना केदो मोठ्यो मिस्टेकी केल्या हे तुमकां लक्षात येता आसतलें. काय जाणून बुजून केल्ल्यो मिस्टेक आसा की फाल्यां आनीक खंयचेर तरी बस स्टँड घालपाक मेळपाक जाय, आनीक कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो मेळपाक जाय. अशें जर आसा जाल्यार हाजेरूय म्हाका दिसता जे हेड आसा ऑफ स्मार्ट सिटी किंवा जे लिडर आसा गोवा गव्हर्मेंटाचे तांच्यांनी किंवा सीएमान खुद्द हांगासर हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा की हे जो पयसो वेस्ट जाता लाखांनी तरी आसतले ह्या बस स्टँडाचे किंवा पूर्ण जो प्रोजेक्टाचे जे कॉस्ट आसा तातूंतले बरोच एमावंट ह्या बस स्टँडाक घातला आसतलो. सो ही गरज आसा, काळाची गरज आसा. पळोवपाक जाय की बाबा कितले पयशे हांगासर घातले आनी हे जर वेस्ट जाले जाल्यार कोणाच्या चुकी खातीर वेस्ट जाल्या हे सुद्दां एक म्हत्वाची गोश्ट आसा. बघा आमी सद्या आसा स्मार्ट सिटी पणजेन आनी डॉन बॉस्कोच्या फुडल्या वाटेन आमी आसा आनी हांगासर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता एक बस स्टॉप आसा. आनी तुमी जर पणजेन ट्रॅवल केला केन्ना तरी पणजेन येयला तुमकां एक गोश्ट खबर आसतली की हांगासर ज्यो लोकल बसीस आसा तो कितले फावटी आयले आसतल्यो, तो हांगासर बसीस येना. बट जर स्मार्ट सिटी जर म्हणटा की आपूण स्वताच्यो म्हणजे कदंबा स्वताच्यो बसी घालतले जाल्यार कदाचित मार्केटान येवपाक शकता. पूण हो बस स्टॉप अशे तरेन घालप हांगासर आनी ताजो यूज सद्या म्हाका बस स्टॉप कमी आनी बायक स्टॉप चड दिश्टी पडटा. हांगासर सगळे जाण येवन बायक पार्क करता ते दिश्टी पडटा हांगासर. बट बसीस जर पळयलो जाल्यार हांगासर तर बसीस हांवें केन्ना पळोवंक ना. हांगासर बस स्टॉप घालपाचो नेमको निर्णय कितें आसलो तो म्हाका दिसता ज्यांनी कोणी प्लॅन केला तांणी ओपन अप जावन सांगपाची गरज आसा. एक दीस तरी प्रेस कॉन्फरन्स तांच्यांनी घेवन हे सगळे क्वेश्चन जे आसा अबावट स्मार्ट सिटीज ते नेमके प्रेसा थ्रू लोकांक हांगासर सांगपाची गरज आसा. हो बस स्टॉप जर तुमी पळयत जाल्यार सद्या खातीर तरी बायक स्टॉप म्हणून यूज जाता. पूण हांगासर परत एकदां ताजी टॅक्निकलिटी पळयत जाल्यार हांगासर गरज आशिल्लो काय हो बस स्टॉप हो मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाता.